सोय 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. लोकांच्या सोम्यांतल्या कोणेकल्यान जेजूक म्हणे, गुरुजी, आमकां पडलां त्या दायजाचो वांटो कुशीन काडून म्हाका दी म्हूण म्हज्या भावाक सांग. पूण ताणें ताका अशी जाप दिली, इश्टा, तुमचे भितर न्यायनीत वो वांटो करूंक म्हाका कोणें नेमला? मागीर ताणें तांकां सांगलें, चोतराय धरात आनी सगले तरेच्या आपसुवार्थांतली मेकळी रावात. कित्याक कोणाक पुस्कोड गिरेस्काय आसली जाल्यार ताचें जिवीत तिचेर धोल्लेलें ना. मागीर ताणें तांकां एक वोपार सांगली. एक गिरेस्त मनीस आसलो. ताच्या शेता भाटांक खूब पीक जाल्लें तेन्ना तो आपणाच भितर चिंतूंक लागलो, म्हजो पिकाडो भरून धरूंक म्हजे लागीं जागो ना, हांवें कितें करचें? आनी ताणें म्हळें, अशें करतलों, म्हजे कोडे मोडून तांचेकून व्हडले बांदतलो आनी म्हाका पिकलां तितलें आनी म्हजी गिरेस्काय तातूंत भरून दवरतलो. मागीर म्हज्या ओतम्यांक म्हणटलो, ओतम्या म्हज्या 100 वर्सांक पुरोसोर खूब माल तुजे आदीन आसा, विसव घे, खा पिये आनी मौज मार. पूण देवान ताका म्हणें, पिशा, आज राती तुजो ओतमो परत मागचो आसा. म्हणटच तुवें तयार करून दवरलाय तें कोणाक? आपणाक थेवे एकठांय करता, पूण देवा मुखार गिरेस्त जावंक ना ताची गोत हीच. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या इश्टानो, कार्म सायबिणीचे पोरबेक आमी तयार जाता आनी आमची ओत्मीक तयारी तिचे पोरबेक बरे भशेन जावचे खातीर ह्या दिसांनी आमी मांदामेंताचेर नियाळ कोत्तेला. कालच्या दिसा आमी एक जनरल इंट्रोडक्शन प्रस्तावना ह्या मांदामेंता सरभोंवतणी नियाळ्ळी. आयच्या दिसा पयल्या मांदामेंताचेर आमी नियाळ कोत्तेला. एकल्याच सर्वेस्परा देवाक नमस्कार करात, ताका बोजात, ताच्या भायर आनीक कोणाक न्हय. पळयात, काल आमी आयकलां, देवान इस्रायल पोरचे लागीं एक करार केलो, कवनंट. आनी करार ह्या उतरांनी आमच्यान आटापूंक जाता. हांव तुमचो देव, तुमी म्हजी पोरसां. पूण ह्या कराराक देवान एक अट घातली, कंडिशन घातलें, म्हजे मांदामेंत पाळात. आनी जेन्ना पासून इस्रायल पोरसां हे मांदामेंत पाळटालीं, देवाचे आशिर्वाद तांचेर, देवाचीं बेसांवां तांचेर, कितलें पीक तांच्या दुस्मानां कडेन झुजान जैत आनी कितलीं बरेपणां. पूण जेन्ना हे मांदामेंत पाळिनासलीं, जायते भाशेच्यो आवगडायो तांकां सोंसच्यो पडटाल्यो. आनी पयलो मांदामेंत जावन आसा एके भाशेन एक बुनयाद कशी हे सगले दुसरे मांदामेंत आसात तांकां. देवाक नमस्कार करात आनीक दुसऱ्याक कोणाक न्हू. इश्टानो, ह्या विशयाचेर, ह्या मांदामेंताचेर नियाळ कोत्ता आसतना एक खबर तुमकां सांगता. सुमार 15 दीस जाले म्हाका एक फोन आयलो आनी फोनार एकलो मनीस म्हजे लागीं उलोवंक लागलो आनी म्हाका म्हणूंक लागलो, फादर, यूट्यूबाचेर एक तुजो सेरमांव आयकलोलो आनी हो सेरमांव म्हटल्यार तुवें म्हटलेलें देवाक तुज्या जिवितांत खरेंच एक म्हत्वाचो जागो दिवंक जाय. आपूण तुका वखना फादर, पूण म्हाका दिसलें दुसरे पावटी जेन्ना तुका केन्नाय सोयेग मेवता ह्या विशयाचेर नियाळ करूंक म्हजी खबर सांग. हांव एक बिझनसमॅन आनी गिरेस्त मनीस हांव.
आनी तूं जाणाय बिजनस वर्ल्ड कितले कॉम्पिटिटीव पळय तें. आमकां जाय सगल्यांनी वेपार आमचे लागीं केलोलो. आमकां जाय सगळे कॉन्ट्रॅक्ट आमकां येयलेले. हाका लागून आमचे लागीं कितें घडटा ते भाशेन आमी कोत्ता. आनी एक एक पावटी ज्यो वस्तू आमी कोत्ता त्यो जावन आसा आमच्या धर्मा आड. आनी म्हाका कोणें तरी सांगलें थिंगा वच, ते कितें हातीक दिता तें बांद, ते कितें पुडयो दिता पळय ते घरान हाडून दवर, ते कितें कोर म्हूण सांगता तें कोर, कोणाक जनावरांची बलिदानां भेटय. आनी म्हज्या धोंद्यांत म्हाका बरेंपण जावचें म्हूण हांवें ह्यो वस्तू केल्यो. जायते पावटी म्हाका मुनाफो जालो, जायते प्रॉफीट जालो, केन्ना केन्नाय म्हाका लॉसूय जालें, लुकसाणूय जालें. पूण मुनाफो जावं लुकसाण जावं हांव म्हज्या जिवितान खुशाल कोण आसलो. म्हजें अंतस्कोण सदांच म्हाका खातालें. कित्याक भुरग्यापणार जें कितें हांव शिकलोलो एकाच देवाक नमस्कार आनी कोणाक न्हय तें हांवें सोडून दिलेलें. ताचेर हांवें एके भाशेन नेगार कहो गेलोलो. अहें न्हय की हांव म्हज्यो धर्माच्यो चाली पाळी नासलो, पाळटालो, पूण ह्योय दुसऱ्यो वस्तू कोत्तालो. जेन्ना म्हजे बायलेक हांवें सांगलें, कित्याक एक कोसयेंस खाता, भलायकी पिड्ड्यार जाता, घरान सुसेग ना, म्हजी बायलेन म्हाका बरी भशेन समजायलो. कित्याक भावार्थी असतरी ती उगडास केलो म्हाका, पवित्र पुस्तकान व्हेलो म्हाका, दाखयलें म्हाका पळय आमकां क्रिस्तांव मनशांक आमचो नमस्कार, आमचो भावार्थ आमकां फकत एकल्याच आमच्या देवाचेर आनी कोणाचेर ना. जायते पावटी हांवें तिका एके भाशेन फकाणां तिची केली, तुजें सेरमांव तुका दवर. जायते पावटी ती एका सांगता, हांव दुसऱ्या कानान भायर, एका कानान आयकता, दुसऱ्या कानान भायर उडयता. आनी अशें करून बिगडत गेली, मनाची शांती बिगडत गेली, कुडीची भलायकी बिगडत गेली. एक दीस बायलेन म्हाका धरून एका यादनिका सरशी व्हेलो. आनी ह्या यादनिका सरशी उलोवन उलोवन आनीक हांवें एक बरें कुमसार केलें. म्हजी बायल कितें सांगताली तेंच ताणें सांगलें. एकाच देवाक नमस्कार कर, एकाच देवाचेर भावार्थ दवर, दुसऱ्यांनी कितें हातीक बांदपाचें, कोणाचें बलिदान करपाचें, कोणाचें रगत करपाचें, कोण पुडयो हाडपाचें तें सोडून दी. आनी म्हणटा डिफिकल्ट जालें म्हाका, धोंद्यान कितें जातलें म्हजें हें मनान आयलें म्हज्या. पूण जेन्ना हांव हें करूंक लागलो सवकास जालो, खोसयेंस खावपाचें बंद जालें, मनाक शांती मेळ्ळी, घरान सोस्काय आयली. अहें न्हय की आतां म्हाका सगलो मुनाफो प्रॉफीट जाता आनी नुकसाण जायत ना, जाता, पूण हांव खुशाल आसां, हांव म्हज्या जिवितान सोवस्काय अनुभवतां. आनी हें तें घडोवन आयलें जेन्ना हांवें ह्यो दुसऱ्यो वस्तू आनीक खंय वचपाचें बंद केलें. एकल्याच सर्वेस्परा देवाक म्हज्या जिवितान म्हत्वाचो जागो दिलो. हो म्हजो अनुभव जेन्ना चान्स मेवता, सयेग मेवता, दुसऱ्यांक सांग. इश्टानो, म्हाका आयज खुशालकाय भोगता सांगूंक जायतीं म्हजीं क्रिस्तांव भावां भयणां, तुमचेच बदली कितलीं जाणां आसतलीं, देवाक तुमच्या जिवितान एक म्हत्वाचो जागो. आनी जें देवाक फावो आमची भोजण, आमचो नमस्कार आनी कोणाक आमी दिना. तुमचे बसत देवाक दिनवासता, तुमचे बसत देवाक आर्गां दिता, हेंच करीत रावात. पूण थोडीं जाणां आमी जेन्ना आमकां जाय पळय तो हें जायना, सुरवातीच्या उतरांनी आमी आयकलेलें ते भाशेन, जेन्ना दुसरीं आमकां सांगता आमी थिंगा गेलीं आनी आमकां कितें बरेंपण जालें, जेन्ना आमकां ह्या बिजनस वर्ल्डान, ह्या संवसारी जिवितान ऊंच 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 वचूंक जाय, जेन्ना आमच्या देवा कडल्यान आमकां दिसता अरे हें म्हाका थिंगा मेळोन आमच्या धर्मान, आमी थोडीं जाणां आनीक हूंय हूंय वेता. आनी हो पयलो मानामेंत मोडटा हांव इश्टानो. हो पयलो मानामेंत मोडप म्हळ्यार देवाचीं बरेंपणां जीं आमचेर वत्तेलीं आहलीं तीं आडावन दवरप. आयच्या वाचपांनी या, आयच्या पयलें वाचप सुटकेच्या पुस्तकांतलें वाचप, 32वर 32nd chapter ऑफ एक्झडस. आनी थंय आमी एक व्हड वायट इस्रायल पोरजेचें आयकता. कसलें वायट? इस्रायल पोरजेन भांगाराचो एक पाडकुलो केलो आनी ताका नमस्कार करूंक लागली. व्हड वायट. कित्याक तें सांगता? पळयात, इस्रायल पोरजां इजिप्ताच्या गुलामपणांत आसलीं,
देवाक उलो मारलो. देवान तांकां एक फुडारी दिलो. मोइसेसाच्या फुडारीपणाखाल जायत्यो पेस्त पिडा इजिप्तकारांचेर आयल्यो आनी शेकी इजिप्ताच्या फारोवान म्हळें देवाचे पोरचेक घे आनी वच. पूण जेन्ना तो मागीर नियाळूंक लागलो, काम कोण कोत्तलो धाडलो हे आपले फौजेक हाडूंक तांकां पोत्ती. पूण देवान पांय भिजोय नासतना इस्रायल पोरचेक तांबडो दर्यो उतरसो केलो. मागीर 19व्या आवेसवरान सुटकेच्या पुस्तकाच्या देवान इस्रायल पोरचे लागीं करार केलो, कवनंट केलो. आनी कितल्यो पोरजां आसल्यो पूण देवान इस्रायल पोरचेक विचूर काडले. इस्रायल पोरजां व्हडलीं म्हूण ना, देवाक जाय आहली म्हूण. आनी इतलें देवान तांकां केलां. आनी फकत एकूच कंडिशन घातलां, म्हजें मानामेंत पाड, आतां नियाळ कर. पाडकुल्याक बोजप म्हणटा पळय तें केद्दे व्हडलें पातोक पळय तें. आनी आदल्या कोरानान न्हू कुड्या देवाची बोजोन वर्शीप ऑफ फॉल्स गॉड्स जावन हा व्हडांतलें व्हड पातोक. सुटकेच्या पुस्तकाचो बरयणार म्हणटा, आमचो देव जावन आसा प्रेम आशेचो देव. आवर गॉड इज अ जेलस गॉड. जो मान आमच्या देवाक फावो, जी बोजोण आमच्या देवाक फावो, ताका नाका आमी आनी कोणाक दिलेली. इश्टानो, कोंसियेंसान हात घालुया आनी आमी अशें कोत्ता जाल्यार पळोवया. आयचें शुभ वर्तमान पळय, जेजू आयलो ह्या संवसारान आनी जेजू बापाचो पूत कसो ह्या संवसारान बापाचेर भावार्थ मनशा कुळाचो वाडयत 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 वचो म्हूण प्रयत्न करतालो. आनी हाचे खातीर ताणें मिलाग्री केल्यो, हाचे खातीर ताणें वोपारी सांगल्यो. आयची वोपार, हे वोपारीक माताळो टायटल दिला गिरेस्त पिसो. गिरेस्त पिसो. कित्याक पिसो म्हटलो काय ताका? आमी आयकलां हे वोपारीन ताणें आपल्या शेतान काम केलें, शेतान कोश्ट केले आनी देवान त्या वर्सा ताका खूब खूब पीक फावो जालें. आनी खूब कोश्ट करून खूब पीक मेळोन तो म्हणोंक लागलो, आतां हे म्हजे कोडे हात, माय बांस, ते पावनात म्हाका, ते मोडटलो आनी व्हडले बांदतलो. ते सगळे बोल्ले, आपलो पिकाडो बोल्लो, आपलो गिरेस्काय बोल्ली आनी म्हणोंक लागलो, ओतम्या म्हज्या, आतां खुशाल जा, मोज करुया, खा पिये. कितें वायट केलें काय ताणें इश्टानो? कितें वायट केलें? ताका दिसलें आपल्या जिविताचो धोनी आपूण, आपल्या ओतम्याचेर आपूण राजवटकी चलयता म्हूण. हें केन्ना घडटा? जेन्ना म्हत्वाचो जागो जो देवाक आमच्या जिवितान फावो तो कुशीन वेता मेळ्ळो ना, तेन्ना मनीस हे भाशेन चिंतूंक लागता. जरी तर हो मनीस देवाक ताच्या जिवितान म्हत्वाचो जागो आहलो, एक म्हळ्यार हे भाशेन केन्ना म्हणचो नाहलो, घडये ताचें मागणें जातलें आहलें, देवा तुवें म्हाका जाय तें दिलें, आतां तुज्या येवजणे प्रमाणें हांव हें खाता पियेता, हांव मौज करता. दुसरी गजाल घडटली आहली, जायत्या जाणांक घडये त्या वर्सा कांयच पीक जावंक ना. थोडीं जाणां गरीब, तांच्या शेतान बाड येवन, फ्लड्स येवन, वो पावस ना जावन पीक जावंक ना. देवाक ताच्या जिवितान सुवात आहली जाल्यार तो दुसऱ्या लागीं गरजेवंता लागीं वांटलो आसलो, आनीक व्हडले आपले कोडे बांदचो नाहलो. ही ताची मिस्टेक इश्टानो. कार्म सायबिणीक आमी मान दिवंक आयल्या आनी आमची आंकवार माय मारिया आख्खे इस्रायल पोरचे भाशेन रावताली. मेसियस येतलो काय म्हूण रावताली. आनी देवान तिका कित्याक विचून काडली काय? देवान तिका विचून काडली कित्याक ती देवाचे पोरजेची वांगडी कशी, खरी वांगडी कशी देवाच्या आशिर्वादान बोल्लेली आसली. हे मानामेंत घडये आपल्या जिवितान फाळटाली. शी वॉज द हायली फेवर्ड वन. देवाच्या बेसांवांनी बोल्लेली हो स्टोरी. हांव आनी तूं देवाच्या मुखार एके भाशेन उबी रावंक सोदता. हांव आनी तूं देवाची बेसांवां आमचेर मागून घेवंक सोदता. तिचे भाशेन आमी मानामेंत पाळूंक प्रयत्न करुया. खेरीत भाशेन हो पयलो मानामेंत. आज ह्या पयल्या मानामेंताचें नियाळ कोत्ता आसतना थोड्यो वस्तू आमच्या जिविताक घडये आमकां फायद्याक पडत. थोडे दीस जाले म्हाका रांदता पळय ती म्हणोंक लागली, फादर तेल सोंपलां आनी अमके भाशेचें ऑलिव्ह ऑयल उजार कोत्ता. ते म्हणोंक लागले मातशें हाड. हांव एका शॉपाचेर गेलो, तांचे लागीं ना.
दुसऱ्या शॉपाचेर गेलो, तांचेय लागीं ना. अहें भोंवन भोंवन मागीर शेकी एका शॉपाचेर म्हाका मेवलें. कित्याक सांगली काय ही खबर? पयल्या मानामेता सर भोंवतणी न्हू आमच्या मनांत एक एक पावटी सुपर मार्केट मेंटेलिटी म्हणटा ती जाता. हिंगा मेळना हांव थिंगा वयतां, थिंगा मेळना हांव थिंगा वयतां. इश्टानो, आमच्या देवाक नमस्कार फावो आनीक हो नमस्कार ही बोजोण आमी आनी कोणाक दिवंक जायना. हांव तुमकां त्या बिझनसमॅनाची खबर सांगतालो. जेन्ना ताणें आपल्या जिवितान देवाची स्वात आनी कोणाक दिली, ही बेसांवां ताचेर येवपाची आडावन कशी उरली, खुशाल तो नाहलो. पूण जेन्ना ही देवाची स्वात ताणें देवाक दिली, नमस्कार फकत देवाक केलो, बेसांवां सवस्काय पोत्तून ताच्या जिवितांत आयली. वय जायते पावटी घोडे म्हाका आनी तुका आमी मागता देवा कोणें, आमकां मेळना. किरीत भाशेन आमच्या आकांताच्या वेळार, अडचणीच्या वेळार, त्रासांच्या वेळार. पूण उगडास धरुया, जायते पावटी आमची आवय बापूय आमी मागता तांचे लागीं, ती आमकां दिना. आमचो मोग कोन्ना म्हूण न्हू, पूण ती जाणा आमकां कितें बरें आनी कितें वायट पळय तें. म्हजें आनी तुजें काम जावन हा देवाक भोसपाचें, देवाक नमस्कार करपाचें, देवा लागीं मागपाचें. आनी जरी तर हांव म्हजें मानामेन पाळटां, हो देव म्हजेर आशिर्वाद घातल्या बगर रावचो ना. दुसरे सुवातेर पळयात, आदल्या कोरारान न्हू खुड्या देवाची बोजोण, वर्शीप ऑफ फॉल्स गॉड्स, व्हडलें पातो. समजुया आमी आमच्या गोंयांत 30-40 वर्सां फाटीं आहलीं. कोण कोण म्हणटलो आहलो, हांव ते सुवातेर गेलो, हांवें ह्या जनावराचें रगत उतयलें, हांवें तें कितें तावीज बांदलें. आयज पासून कोण कोण कोत्ता आसतले. तांणी क्रिस्तांव मनशांनी हाचेर खल लक्ष घालचें आनी हें बंद करूंक देवाच्या आदारान प्रयत्न करचे. पूण आयज घडये हांव आनी तूं चडशीं जाणां सादारण क्रिस्तांवां आमी हे भाशेन दुसऱ्या दुसऱ्या सुवातांचेर वचोन हो पयलो मानामेंत मोडिना आसतलें. पूण दुसरे भाशेन म्हणटा, कोहे भाशेन आयकात. देवाक आमच्या जिवितान सगळ्यांकीन म्हत्वाची सुवात. जरी तर हांव देवाक ही स्वात दिना न्हू, कितें घडटलें? एक वॅक्यूम कहो जातलो, एक बुराक कहो जातलो. आनी मागीर हो वॅक्यूम म्हाका भरूंक जाय. कोणाक दिता हांव देवाची स्वात? घोडे आनी कोण मनशां, घोडे स्टेटस, घोडे पदवी, घोडे दुडू, घोडे मान, ह्यो वस्तू गरजेच्यो न्हय काय? गरजेच्यो इश्टानो. पूण देवाची स्वात तांकां क्रिस्तांव मनीस हांव, जरी तर म्हाका देवाक म्हज्या जिवितान स्वात ना, हांव कसो मागीर फकत ताका नमस्कार करतलो? हांव घोडे फाल्यां मागीर आनी कोण मनशाक नमस्कार करतलो? हांव घोडे फाल्यां उतरांनी घोडे म्हणचो ना, पूण म्हज्यो करण्यो हें दाखयतले. कोण दुडवांक नमस्कार करता, कोण मानाक नमस्कार करता, कोण पदवेक नमस्कार, हे आमच्या आयच्या काळाचे देव जावन गेलेले हा इश्टानो. आमच्या गोंयांत पळयात थोड्या सुवातांचेर न्हू आचार पाळटात, सुपरस्टिशन्स, संवयो आहा, कल्चरल आमच्यो संवयो आहा. ह्यो संवयो संबंद बांदता बरे भशेन, पूण आचार एक एक पावटी न्हू हांव हेंच जावंक जाय, तेंच करूंक जाय. हांव तुमकां एग्जाम्पल दिना, तुमचे सरभोंवतणी तुमी जाणात, तुमी कोहली कोहली सुपरस्टिशन आहा ती. जेन्ना आमी ह्या आचारांक देवान शिकयलां ताचेकीन चड वालोर दिता, म्हळ्यार कितें जालें? हांव देवाक भोसचे सुवातेर, देवाक आनी ताचे शिकवणेक म्हत्वाचो जागो दिवचे सुवातेर ही सुपरस्टिशनां, हे आचार म्हज्या जिवितान अदीक म्हत्वाचे जाल्या. दोन वस्तू व दोन पातकां जी जबर जाणां नियाळ करिना, ह्या मानामेंता आड आमी कोत्ता म्हूण ती सांगूंक दिसता. पयलें म्हणटा तें टेम्पटींग गॉड ओ टेस्टींग गॉड. कोंकणी भाशेन आमी म्हणटले आसल्या देवाची परिक्षा करप. आमी जाणा ओरोण्यांत सैतानान जेजूक 3 थाळण्यो घातल्यो आनी तिसरी थाळणी म्हळ्यार दोंगराचे तेंगशेर ताका व्हेलो, स्तोत्राचें पुस्तक चिताल्लें आनी म्हळें उडकी मार. बरयलेलें आहा स्तोत्राच्या पुस्तकाचेर की आंज बोडवे येतले आनी देवाच्या पुताक सांबाळटले म्हूण. आनी जेजून कितें म्हळें? जेजून म्हणें स्तोत्रांच्या पुस्तकाचेर हेंय बरयलेलें आहा, डू नॉट पुट द लॉर्ड युअर गॉड टू टेस्ट. देवाची परिक्षा करिनाका म्हूण.
आनी हे भाशेन ही ताळणी ताणें पयसायली. हांव आनी तूं न्हू ल्हान वो व्हड तरेन हे ताळणेंत पडटा. कशें काय, सायबा म्हाका हें दी मागीर हांव सोद्दां नोयेनां घेतलो. सायबा म्हाका हें फावो कर मागीर हांव हें कोत्तलों. सायबा म्हाका हें दी मागीर हांव तें कोत्तलों. कंडिशनां जायते पावटी आमच्या संबंदान देवा लागीं जायते पावटी हांव आनी तूं कंडिशन घालता. आनी हेका म्हणटात पातोक ह्या पयल्या मानामेंता आड टॅम्पटींग गॉड ओ टेस्टींग गॉड. आमकां खबर पासून ना आसतली ती हांव आनी तूं हें कोत्ता म्हूण. पूण ल्हान वो व्हड तरेन क्रिस्तांव भावार्थी केन्ना केन्नाय ह्या पातकांत पडटा. आनी शेवटाक पळयात 8व्या अवेस्वरान धर्मदुतांच्या इतिहासांतल्या एक्ट्स चॅप्टर 8 एक घडणी आहा. सायमन मागूस म्हूण सायमन द मॅजिशियन म्हूण एक मनीस आहलो. दियाकन फिलीप सामारियेक पावलो. ताणें जेजूक परगोटलो आनी सामारियेकाच्या लोकांनी बावतिज्म घेतलो, जेजूचेर सोत मानलें. तातूंतलो एकलो हो सायमन मागूस म्हूण आहलो. मागीर दियाकन फिलिपान कितें केलें, जेरुजाल्याक तावन पेद्रूक आनी जुवांवाक आपयलें आनी तांचेर हात धरून ओतमीक देणी ह्या सगल्या जेजूचेर भावार्थ दवरतल्या मनशांक पेद्रू आनी जुवांव दिवपाक लागले. तेन्ना हो सायमन मागूस उबो रावलो, पेद्रू आनी जुवांवां सरशी गेलो आनी म्हणोंक लागलो, हो जो गूण तुमकां दिला न्हू दुसऱ्यांक ही ओतमीक देणी वांटपाची, तो म्हाका जावो. हांव तुमकां कितलेय दुडू कितल्योय वस्तू दिवंक तयार आहा. आनी पेद्रून आनी जुवांवान ताका सांगलें, यू कॅनॉट ऑब्टेन स्पिरिच्युअल फेवर्स बाय पेईंग मॉनिटरी थिंग्स. ओतमीक बरेपणां दुडू दिवन वो वस्तू दिवन आपणावंक जायना. ती जावन हा देवाची खरीत खुरपा आमचेर. आनी जेन्ना एक मनीस समजता वो चिंता वो प्रयत्न करता दुडू दिवन ओतमीक बरेपणां आपणावंक, ह्या मानामेंता आड हें पातोक जावन हा. आनी ह्या पातकाक नांव दिलां मोरल थियोलॉजीन सिमनी म्हूण. तर पळयात इश्टानो, हो मानामेंत कितलो गरजेचो पळय तो. आनी कोहे भाशेन ल्हान वो व्हड तरेन ह्या मानामेंता आड हांव आनी तूं पातकां धाडटा पळय ती. कार्म सायबीण आमची आस्कारीन, तिका देवान बेसांवांनी बोल्ली. आनीक तिचो पूत आमचो सोमी जेजू क्रिस्त थोड्याच वेळान उंड्या सोऱ्या रुपान ह्या आल्तारार येतलो. ताचे लागीं आमी मागुया, सायबा तुजे आनी आमचे मांय मारये भाशेन सदांकाल आमचे लागीं घडटा ते भाशेन एकल्याच देवाक नमस्कार करून हो आयचो नियाळ आमच्या जिवितांत तूं फलादीक कर.